गीत घेऊया पेज 128 आय 19 मन आमचे नवे जावं दी. प्राचीन कोण भावा भयणी मन आमचे नवे जावं दी. प्राचीन कोण भावा भयणी मन आमचे नवे जावं दी. पिजुया आमची काळजां नोयदी आमची वस्त्रां जेजू वरवीं बापाशी उदार आमकां आयज नोया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे मिसा बिटेन वांटो घेवचे आदी आमचे सगळीं देसांव आमच्या मनांत काळजांत आसात ते आमी बापाच्या हातांत घालुया. आमचो बापूय मोगाळ आमचे मागता भावार्थान नम्रतायेन तो आमकां दिता. तर ह्या वेळार थोडो शांत रावन आमची देसांव आहात ती आमी देवाच्या हातांत घालुया. आनी फावो ते पोरी वांटो घेवचे आदी आमची पातकां वळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोपता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतनूच न्हवचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या पासत बागून सदांच आंकवार मारी एक सोल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणा जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्पवेदार देवा आम कणवाळ्या बापा आमची असुकताची तुजे दयाल दीस घाल. तुजे पोदवेदार हाता खाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वयलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी जूं मोडून उडयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उरचोरशात. बुकेल्लेल्यांक खावंक दिशात आनी खोंतवलोल्यांक बुजोवन दिशात जाल्यार कालोकान तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो कालोक दोनपाच्या उजवाडा सारको परजलतलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमचो आत्मो दादोशी कोत्तलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो. आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकीं जातल्यात, कदीं सुकून वचना तसले जोरी सारकीं. आदीं गोठ्ठान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात. आदल्या बुन्यादीचेर नवीं घरां उबीं कोत्तल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी मोडिना जाशात आनी त्या दिसा वावर कोरिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागोना जाशात.
तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सवें तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देशाच्या दोंगरा वयल्यान वतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचे बडोपकार. साबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हणुया, तुका विस्वाशी रावूंक तूच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पोले कितलो हांव दवल्दिरो, विस्वाशी हांव चाकोर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता. जीव राख म्हजो, म्हाका निवार. साबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. तुजे बगर ना देव म्हाका, म्हजें तूं कोर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो माता. काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. साबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. साबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. शिव वर्तमानाक उबी रावया. पातक्याचें मरण म्हाका नाका. आपलें जिवीत बोलदून ताणें नवें जिवीत जियोलेलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जोगुस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वस्तुदाराक मांडवी बसलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान या. आनी सगळें सोडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी 2 वस्त्रांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसले हेरांची व्हड खेत आसली. तेन्ना फरिसेवांनी आनी तांच्या 2 शास्त्रांनी गुणगुणून तांच्या शिष्यांक म्हणलें, 2 वस्तादारां आनी वायटवरां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? प्रतिपाल करून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक ही वैजाची गरज. हांव सुगुनी मनशांक आपोवंक न्हय, बगर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयलां. जोगुस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणींनो, शुभ वर्तमानांत आमी लेवीच्या आपोवण्यांची खबर आयकल्या. लेवीन दिवचें उतर आयकलें आनी आपोवण्याक कान दिवन ताणें आपलें जिवीत बदललें. जिवीत बदलप म्हणजे कितें? जिवीत बदलप म्हणजे जिविताची नोसरणी करप, जिविताची परतवणी करप. लेवी आसलो एक 2 वसूलदार. तो जुदेव, पूण तो रोमी अधिकाऱ्यांक वावर करतालो. देखून ताचे जुदेव भाव ताका पयस दवरताले, कित्याक तो म्हणटा तो चोर. ताका पगार मेळताले पूण तो वेव्हार करता ताका चोरून चड पयशे करतालो. देखून ताचे जुदेव भाव पयस करताले. पूण
ताका जेजूचे आपोवणे येता, तो आपोवणे आयकता आनी सगळे ताच्या लेगीत आसले ताचो फुडार जेजूच्या हातान घालता. तशेंच आमी जाणा की दुसरे आपोस्तल जशे आसले ते खारी आसले, खारी नुस्तें व्हरून आपले पोट भरताले, पूण तेन्ना तांकां जेजूचे आपोवणे आयले, ते आपले सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव केलो. आमी आतां प्राचीन काळांत आसा आनी एक आपोवणें म्हणजे मोजेशी याद. ही आपोवणें सगळ्यांक दिल्लीं आसा. जेन्ना आमकां ही आपोवणें येता, जेजू एके भाशेन आमकां आपली कृपा दिता, आमचे फाटले पातळी जीव सोडून ताचो मोग अनुभवून ताच्या फाटल्यान येवंक. तर आजच्या दिसा आमी खास करून आमच्या पासत मागुया, आमी देवाचो मोग अनुभवूंक आनी ताका कान दिवंक आनी आमी जिवीत बदलूंक आज आमी खास देवा लागीं ह्या मिसा भेटेंत मागुया. गीत घेवया पेज 46 C43 वेरीचेर हुंड्या सोवे. बाबरांचें बलिदान देवा बापाक मानता तर जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. सुरेस्परा आमच्या बापा ओ आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणेचो योड तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कर आनी कालसांतावन आमी सदां काल तुजो मोग करूंक आमकां निर्मी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुरेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयुबाता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सुरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदारा ससनाचे देवा सोर कालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समरुमूक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचो ओगले मोदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय. जिवच्या जिविताची वर्ती घोडिता आनी समरवता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक सोपून करीत आसाय. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सुच्या सोल्दम सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पोवीत 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 दोळबराचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रपण जाणून हिंदेनी पवित्र करूंक मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या गुस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक पेशे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणे करोनाचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावाताचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरोमता तुझे पुनः जिवनपण आमी परगोटा तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता बापा जिवच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोक्तीपोनीन उगडास करता आनी हो जेचो उंड आनी काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू कुरोगो सेवतले आमा समेस्तांक पोतेवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्पर आकित्युस्ता लोले तो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सूर्यादिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुरोच भोस मेल्ल्यान तांच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांगा दुस्ताक गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसो मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समजाक मागता आमकां म्हाज्याची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवान झुजे भगवन दोर दुतां आनी सूख मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी ताणें सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोर वडवण आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दिर्घन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोंच्या सुखाक आनी आमच्या सवसेनेक आमी बरोशें ओतरेकता तर आमकां तुजे उदक काकलोतीन सोर पातकांनी सुटय सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोम्यान जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरडांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळ्याच्या जेवणा पयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेवया पेज 51 D8 दुलोब जेजू मोगाल उदार
प्रार्थूया. देवा आमच्या दयाळ बापा, सासणाच्या जिविताचे जेवणान आमकां ओदीक गोटाय मेळ्ळ्या. हे जिणेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता ते ओमोडीक तेणे सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियरा, देवच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांचें लासतालें. देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगोटोवंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोडलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमची उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ते छाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 119 I7 जेजू क्रिस्ता वरवीं.